मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आम्ही बेतांनी घडलेली एक खास घडणी आयकल्या आनी ती आमकां मेवता मार्कूच्या तशेंच लुकाच्या शुभ वर्तमानांत. आनी ही घडणी घडटा पास्काचे परबे 6 दीस आसा म्हणल्यार, आनी घडटा लाजाच्या घरांत. खबर आसता की जेजू लाजाक अशें मारिया मारता तेन्ना खूब मोग करतालो. आनी जेन्ना तो बेतांनी येतालो तेन्ना तो ताच्या घरान वचून तांची खबर घेतालो आनी केन्ना जेवण जेवतालो. आनी ही घडणी घडली जेन्ना सगळे लाजार आनी जेजूचे शिश जेवणाक बसलोले, जेन्ना मारयेन जेवचे तेलान पांय माखले. अशें तिणें आपलो मोग दाखयलो आनी जेजून हो मोग स्विकारलो. बाबांनी खरेंच मारिये जेजू खूब मोग करताली, तशेंच लाजार आनी मारता. हो मोग एके भाशेन जेजून ताका दाखयलो आनी तो मोग जेजूक ते परतून दाखयतात. खरेंच देवान आमचो खूब मोग केला. आमकां जुवांव सांगता देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासो सोंसान धाडलो. आनी हो जेजून हो मोग उतरांनी घडण्यांनी आपल्या रोगत व्हांवून दाखयलो. तर हेच मोगान आमी रगून ह्या दिसांनी जेन्ना आमी पास्कांचे आमी ह्या सातोड्यान आसात तेन्ना हो मोग आमी अनुभवूंक तशें दुसऱ्यांक दाखोवंक आज आमी कितें देवा लागीं मागुया.